तर जितेन बाब, आज म्हाका एक सांग, जो नयबागान आज एक्सिडंट जाला आणि रातचो आणि ह्यातून फॅमिली बरेचशे टुरिस्ट जे असतात गुजरातच्यान येयल्ले असतात आणि भुरगीं ल्हान भुरगीं असतात ती आता रडटात, तांकां वचपाक आता गाडी ना, ही गाडी डॅमेज जाल्ली आसा. तर त्याच्या बद्दल तुझे कितें मत? पळय, गेल्या फावटी ह्या जंक्शनाचेर हो अपघात जाल्लो. म्हाका याद आसा की ह्या टायमाचेर जेन्ना हांव म्हापसाच्यान येतालो तेन्ना एक व्हडलो ट्रक परतून डिवायडराचेर चडलेलो आणि आमी हांगाच वायट दिल्लेले आणि आमी कितें सांगलेले, हांगा 3 गजालीची आवश्यकता आसा. एक म्हटल्यार जे रंबल्स घालपाक जाय ते 100 मिटर वयल्यान सकयल घालपाक जाय, जेणे करून ज्यो गाडयो आसा तांकां कळटलें की बाबा हांगा जंक्शन आसा म्हणून. दुसरी गजाल, हांगा हायमासाची अत्यंत गरज आसा, कोणाक कळना की हांगा जंक्शन आसा. आणि तिसरी गजाल, वयल्यान जो येता वयल्यान काळोख आसा, हांगाय काळोख आसा, कोणाक कांय अंदाज येना की कसो रस्तो आसा हो. जेन्ना आमी खंय तरी दुसऱ्या राज्यान वयता तेन्ना जर टर्न आसा जाल्यार एक सायनबोर्ड आसा की फुडें टर्न आसा म्हणून. ज्या जाग्यार रंबल्स आसा किंवा स्पीड ब्रेकर आसा थंय कळटा की बाबा हांगा स्पीड ब्रेकर आसा. ज्या जाग्यार गांव आसा थंय बरयल्लें आसा की बाबा फुडें गांव आसा, तुमची गाडयो आहा ते स्लो करा म्हणून. पूण हांगा कांयच दिसना. हांगाच न्ही, जर तुमी सबंद गोंयभर जर फिरले जाल्यार खंयसरच अशे बोर्ड केन्नाच लागना. ही PWDची फेल्युअर म्हणूं येता. जे PWDचे ऑफिसर हांगा बसल्या एसीच्या गाडयेनी तांकां कांयच पडलेलें ना, इतके हलगर्जीपणा केल्लेले आसा. वारंवार एक्सिडंट हांगा ह्या स्पॉटार जाता, तरी आसून हांकां जाग येयना. जे नॅशनल हायवेचे डिव्हिजन 7 म्हणून आसा तांकांय जाग येयना काय? कितले लोकांचे बळी वचपाक जाय. आयज जर सुदैवान जिवीत आनी जावंक ना, आयज जी बस डिवायडराचेर चडल्या ती जर अकस्मात परत पलटी गेल्ली जाल्यार आयज कितले लोकांचे जिवाक हे आसलो, धोका आसलेलो. आयज त्या बसीन भुरगीं आसात, बायलां आसात, वयस्कर लोक आसात, जाणटे नेणटे सगळे आसात, एकूण 40 फॅमिली आसात. तर तांकां कितें जाल्लें जाल्यार कोण जबाबदार? हे सगळे जे सूख सोयी करपाक जाय PWD आनी हायवे हांच्यांनी सगळे जे ट्रॅव्हलर आसात, गाडयो चलयतात, हांकां योग्य मार्गदर्शक फलक लावपाची गरज आसा. ते आयज हे करिना. सो म्हाका दिसता इट इज अ फेल्युअर ऑफ दी PWD मिनिस्टर अँड PWD गव्हर्नर. ह्या माध्यमांतल्यान हांव PWD मिनिस्टर गोंयचे श्री दिगंबरजी कामत हांकां विनंती करूंक सोदता की आयज पेडण्यान ह्या स्पॉटाचेर वारंवार एक्सिडंट जातात. तेणी ह्या एक्सिडंटाचो ह्या जी घटना घडल्या आयजच न्ही, खूब दीस जाले, ताजी दखल घेवची आणि जे PWD ऑफिसर आहात तांकां व्यवस्थित मार्गदर्शन करून एक डायरेक्शन दिवचें की बाबा हांगा हायमास जावं. ते PWDच्या ऑफिसांतल्यान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान वचपाचें आणि बेगींतल्या बेगीन हांगा लायट जी आहा लायटीची वेवस्था करची. जे रंबल्स आसा ते घालपाची अत्यंत गरज आसा आणि व्यवस्थित डायरेक्शन फलक जे आसा ते लावपाची गरज आसा अशी म्हाका तरी दिसता. म्हाका एक सांग, हांगासर जो फ्लायओव्हर आसलो आणि तो हेचेर आसलो करपाक म्हणटा ते मागीर कॅन्सल जालो. आता ज्या गांवान ह्या गांवांतल्यान त्या गांवान वयतलो जाल्यार एक 2-2 मीटर खंय आसा, धारगळी धर आणखी खंयच्या गांवान अनेक ठिकाणी जे ह्या गांवांतल्यान लागीं गांव आसून सुद्धा तांकां फिरून वयचें पडटा. आणि काहीशे आसात गांवांत ते डिवायडर जे आसात कट केल्ले आसात, तेंची चुकी ना आणि एक्सिडंट जाल्ले आसात त्या डिवायडर काटल्या. ते हाजे व्यवस्थित उत्तर जो आसा, जो पेडण्याचो पयलीं आमदार आसलो आणि गोंयचो उपमुख्यमंत्री आसलो बाबू आसगांवकार, जेन्ना ह्या भागाचो आमदार आसलो ताका खबर आसा. म्हाका दिसता ह्या हांगासरले फ्लायओव्हर कितें कॅन्सल जाले, किंबहुना जे धारगळी सुद्धा फ्लायओव्हर आसलो तो कितें कॅन्सल जालो, ताजे उत्तर जे आसा हो बाबू आसगांवकारूच दिवं शकता, कारण तो तेन्ना ह्या भागाचो आमदार. आमी वारंवार प्रश्न केल्ले की हांगा फ्लायओव्हर जावो, कित्या खातीर हांगा करूंक ना तेजी तरतूद हो बाबू आसगांवकारूच सांगू शकता तुमकां. धन्यवाद. गाडी कुठेतरी सिग्नल पडलो आणि त्याने कंट्रोल जावंक ना. डिवायडर गेला. बरोबर. आमकां खबर आसली, आमी जेन्ना हे आसा तेन्ना पयले. हय न्हू, जेन्ना लोकांचो मॉब जाता तेन्ना आमी उबे रावले. बरोबर. ह्या रोडाक हमेशा अशेंच जाता. हय न्हू. 1-2-4 दिसांनी एक अशें कितें जाय कितें एक्सिडेंट घडटा. ओके, दिखाई दे रहा है. हाँ बराबर. इसलिए आगे टेम्पा था. हाँ, टेम्पा था तो टेम्पा वाले ने सीधी ब्रेक लगा दी. अच्छा. इसलिए डिवाइडर
चढ़ा दिया। नहीं तो टेम्पे में टकरा जाती। किसी को कुछ ये इंजर्ड नहीं हुआ ना? सब सेफ है ना? सब सेफ है। ओके, कितने जन थे सर आप टोटल अंदाजा? कितने लोग थे अंदाजा? 35 लोग अंदाजित हो गए। 35-40 लोग। किधर से जा रहे थे सर? किधर से कहाँ जा रहे थे आप?